आयुष हॉस्पिटला खातीर गोंय सरकारान धारगळे 2 लाख चौखण मीटर जमीन दिल्ली। आज ते काम पुराय जाता। यत्न आसा थंय आयुर्वेदा 100 खाटींचे हॉस्पिटल, संशोधन केंद्र आनी 2 महाविद्यालयां, एक पदवी आनी पदव्युत्तरा खातीर करपाचो लागीं काम पुराय जाल्लें आसा। जर मोपा विमानतळाचें उक्तावण करपाक प्रधानमंत्री येता तर त्याच वेळार ह्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण करपाचो विचार आसा म्हण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आयुष हॉस्पिटलाचे आमी खबर आहा की गोंय सरकारान आमकां 2 लाख जमीन दिल्ली। हांव जेन्ना आयुष मिनिस्टर जालो तेन्ना पसून प्रयत्न करून तर एक व्हडलें इन्स्टिट्यूट आमी धारगळ हाडलें। गोंय सरकारान आमकां जमीन दिली आनी आज तें पूर्ण जाता। आमचो प्रयत्न आसा की ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा त्या हातूंतल्यान आमी आमची जी सिस्टम आहा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन आयुर्वेदा हाजे जवळ जवळ 100 बेडाचें हॉस्पिटल, थंय रिसर्च सेंटर, OPD आणि 2 कॉलेजीस, एक ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट अशे 2 कॉलेजी आमी सुरू करतात। ह्या वर्सा आमचे प्रयत्न आसा की अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेज ती सुरू करपाची, OPD सुरू करपाची आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट फुडल्या वर्सान सुरू करपाची। हाजें काम पूर्ण जाल्लें आसा। साधारणतः जेन्ना मोपा एअरपोर्टाचें उद्घाटन जातलें त्याच बरोबर दोन्ही PM जर आयलो जाल्यार दोन्ही उद्घाटन बरोबर करतले। थँक्यू सर।